हालींच तुमचें नवें नाटक ताजो प्रिमियर शो जाला काल पयर राजीव कला मंदिरांत काणी नव्या युगाची ह्या नाटकाच्या संदर्भांत आनी एकूणच तुमच्या नाटकाची जे पॅशन आसा ताच्या संदर्भांत आयज आमी भासाभास करपाचे आसात पूण ह्या काणी नव्या युगाची ह्या नाटकांतलो एक ल्हानसो क्लिप पळोवया आनी मागीर आमी तुमच्या मुलाखती कडेन येवया. Twinkle, twinkle, little star, how art a star in the morning star, in the star, as far and far in the star. सुंदर तरेचे एक नाटक तुम्ही तुमच्या लेखनांतल्यान तयार जाला आणि राजदीप तुम्ही ते रंगमाचेर हाडला. पण राजीव कला मंदिरा भितर जेन्ना प्रिमियर शो जालो तेन्ना ऑलमोस्ट हॉल फूल आशिल्लो आनीक एक बरी प्रतिक्रिया, एक बरें नाटक, एक एकाडेमीक विशय घेवन विनोदाच्या माध्यमांतल्यान पूण एक गंभीर विशय हे दिवपी, संदेश दिवपी अशे तरेचे नाटक म्हणून सगळ्यांची प्रतिक्रिया त्या दिसाक आशिल्ली. कितें विशय ह्या नाटकाचो एकूणच हे लेखिका ह्या नात्यान तुवें सांगचें आनी राजदीप तूं निर्मातो ह्या नात्यान की ताचे फाटलें प्रायोजन कितें ह्या विशया फाटलें किंवा नाटका फाटलें? विशय म्हळ्यार दर एका मनशाक लागपा सारको विशय आसा. खास करून हो पालकांक लागता. जरी तो भुरग्याचो असलो तरी तो पालकांक लागता कारण प्रत्येक पालकांनी पळोवचें. नवी शिक्षण पद्दत येता ती बी सादारण 36 वर्सां उपरांत. टिचर म्हळ्या उपरांत तुमकां तें खबरूच आसा पूण तरी 36 वर्सां म्हणजे आमचो जी पिळगी आशिल्ली ती ह्या पयलींच्याच शिक्षण पद्दतीन आशिल्ली. सो ओके, त्या वेळाचेर काळ वेगळो आशिल्लो. आतां तांत्रीक युग आयला. शिक्षण पद्दतीनूय बदल जावपाक जाय आशिल्लो. म्हज्या स्वताचे भुरगे आसा सो म्हाका दिसलें की म्हाज्या भुरग्या खातीर हांवें कसल्या तरेचें शिक्षण दिवचें. त्या वेळाची नवी शिक्षण पद्दत येता म्हणून कळ्ळी, ताजेर हांवें स्टडी केली. पूण ही पद्दत लोकां मेरेन पावची किंवा ती बऱ्या तरेन इम्प्लिमेंट जावची हो ह्या म्हणजे नाटकाचो उद्देश आसा. पूण तातूंत भितर फक्त म्हणजे कोणाकूय फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलें ना नवी शिक्षण पद्दत येता ताचेर हें नाटक आसा जाल्यार कोणें म्हणलें हय फक्त ज्ञान दिवपी आसा जाल्यार आमी हें ना. पूण ना, भितर सोंसो कासव आसा. सो हांसता हांसता हळूच विचार करपाक लावपी अशें हें नाटक. एज अ निर्मातो म्हणून आनी तातूंतलो मुखेल पात्र म्हणून आमी फाटलीं म्हाका 25 वर्सां आमी कला चेतनाक जाता. आमी विनोदी नाटकाचो एक काळ सुरू केलो आनी आयज पळोवपाक गेल्यार गांवांनी कोंकणी नाटकां जाता. आयज कितलेशेच ग्रूप तयार जाला कोंकणी नाटकाचे. पुणून आमचो सुरवातीकूच आशिल्लो की आमी जेन्ना विनोदी नाटक दिता ते विनोदांतल्यान फक्त विनोद नासतलो, तातूंत एक कितें तरी मॅसेज आसचो. आनी तुमकां खबर आसतली की मनोहर पर्रीकारान जेन्ना लाडली लक्ष्मी काडली ते लाडली लक्ष्मी आमकां दिसलें, पुंडलीक बाबाक दिसलें की ही खरीच काळाची गरज आसा. त्या वेळार ताणें नाटक बरयलें आनी आमी ते गांव भर पावयले. माध्यम प्रश्न आयलो तेन्ना फिरंगी फाटात नांवाचें नाटक करून तो विशय भाशणांनी पावनासलो पण नाटकाच्या माध्यमांतल्यान पावलो. आनी आतां आमचे बाय जाल्या उपरांत सुचीचें म्हजें डिस्कशन ताचेर खूब जातालें की आमी जे पद्दतीन शिकल्या पळय ती कितें तरी चुकीची आसा. एक तर आमी ते शाळेक ताका घालप ना किंवा नवी पद्दत येवपाक जाय. आनी अशा वेळार 2020 नवी शिक्षण पद्दत आयली. ती जर लोकां मेरेन पावतली, आतां ती आयल्या पूण खूब लोकांचो असो भ्रम आसा की बाबा तें कितें आसतलें कितें असो भ्रम आसा. पूण तो कितें म्हणटा तेजेर सुचितान स्टडी केली आनी म्हणलें हें जर आमी नाटकाच्या माध्यमांतल्यान मांडलें जाल्यार आनी होच विशय घेवन एक कॉमेडी धम्माल कॉमेडी करता करता पालकांक पटपा सारके मुद्दे घेवन आमी नाटक केलां. आनी शिक्षण तज्ञ नारायणबाब देसाय हांकां पयलीं रिहर्सलीक आमी आपयले कारण हो विशय इतलो नाजूक आसा की ते वगीत कितेंय दाखोवपाक मेळना. सो तेतूर कितें वायट आसा, कितें बरें आसा, कितें प्लस आसा, कितें मायनस हें सगळें केल्या उपरांत आमी पयर तो प्रेजेंट केलो. तातूंत तुमी एक साक्षीदार आशिल्ले आनी 2-3 दीस जाले इतल्यो बऱ्यो प्रतिक्रिया आसा की खूब लोक म्हणटा की ना, थोड्यांनी सांगलें की आपणें जर हें नाटक पयलीं पळयलें जाल्यार आपूण भुरग्याक असोच फोर्स करतालो. आपूण सांगता कितल्या पालकांक सांगलें मुद्दम नाटक वचून पळया म्हणून. अशे तरेचें नाटक खरें म्हटल्यार प्रत्येक पालकान पालक शिक्षक संघान स्कुलांनी हें नाटक पळोवचें. हे काल्या जात्रा खातीर नाटक ना, हे पालक शिक्षकाक सोंप्या पद्दतीन नाटकाच्या माध्यमांतल्यान हो विशय मांडपाचो प्रयत्न आसा. एक भुरगो 10 वर्सां शिकता, उपरांत आपल्या बोर्डाची तयारी करता, 3 वरांनी पेपर दिता आणि त्या 3 वरांनी दिल्ल्या पेपराचेर आमी ताचें भविष्य ठरयतात. आता मातसो विचार करूया. समजा तो परीक्षेचो दीस त्या भुरग्याचो नासत म्हणजे ताचो मूड नासत किंवा ताच्या जिवाक बरें दिसना आसत किंवा घरांत कितें वायट घडिल्लें आसत. अशा वेळाचेर तो भुरगो परीक्षा कितें दितलो?
हांव तर अशें म्हणन की गोंय शिक्षण खात्यान आसत किंवा SCRT सारख्या संस्थेन आसत किंवा समग्र शिक्षा अभियान आसा आमचे कडेन अशें आनी खेरीतपणान म्हालांनी अशे तरेचे प्रयोग शिक्षकां खातीर पालकां खातीर आयोजीत करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता की हें जें नाटक उबी जालां काणी नव्या युगाची ताजें क्रेडीट लेखक म्हणून तुका दिवचे परस निर्माता म्हणून तुका दिवचे परस खात्रीन आमी भुमीक दिवचे पडटले कारण ताका लागून हें नाटक तयार नक्कीच जालें. नक्कीच नक्कीच